काटे बायणाची ही लोकवस्ती, थंयची कितलीशीच घरां मोडपाची नोटीस आशिल्ली। पंचायत वेंचणुकेच्या तोंडार ही घरां साल्वार जातली म्हूण नुस्तेकारांक आशा दिसपाक लागल्या। सरकारान सर्वे करचो म्हूण खंय ऑर्डर काडल्या। आमचे कडेन तलाटीन आमकां काल एक आपयलें आमकां म्युनिसिपालिटीन, सो तांकां एक लेटर येयल्लें पळय फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ती रिहॅबिलिटेशन करपाक लागून फिशरमॅनाची तांकां सगळें आयडेंटिफाय जाय म्हणून। सो आज आमच्या ऑफिसान विजीट केल्ले दोनूय तलाटी मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ज्यो बायणाक लागता ती। सो ते आमच्या कडेन डिस्कस करपाक येयले। तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमी सारकी खरेंच फिशरमॅन ट्रेडिशनल आहा, तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहा। सो आमी तांकां डिटेल सगळें सांगलें की आमचे कडेन फिशरमॅन VRC आहा फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ फिशरीज रजिस्ट्रेशन आनी नेट लायसन्स। तशेंच आमचे कडेन फिशरमॅना कडेन बायोमॅट्रीक कार्ड आहा। तांकां खंय तरी हें जालें की मिसअंडरस्टँडींग की आमकां ऑलरेडी थोडे रिहॅबिलेट केला। सो तेचे हितून हांवें तांकां डायरेक्टली क्लियरली सांगलां सपोज ऑलरेडी रिहॅबिलेट केला जाल्यार तांकां तुमी भायर मारपाचें। आनी कितें सांगलें केन्ना सबमीट बी कर म्हणून? सो तेंच्यांनी पंचायत इलेक्शन चालू आहा, ते बिजी आहा पंचायत इलेक्शनान। आफ्टर पंचायत इलेक्शन जाल्या उपरांत आमचे कितें स्क्रुटनी करून फिशरमॅन तेंचे डॉक्युमेंट्स सगळे करून सारकी स्क्रुटनी करून आपल्या ऑफिसान पावप आसा। ह्या लोकांक ते नुस्तेकार म्हूण राबितेचे डॉक्युमेंट दाखोवचे पडटले। प्रत्येक वेंचणुके उपरांत रावतात तशें पंचायत वेंचणुके उपरांतूय ह्या घरांचो प्रस्न सुट्टलो म्हूण लोक आशेर रावल्यात। प्रुडंटा खातीर दिशान परब।